कांय दिसा पयलीं कुंभार जुवा 3 कोटी रुपयाच्या कृषी सेतूचें उक्तावण जालें. शेतकार खोशी. वचपाक वाट नाशिल्ली म्हूण शेत करपाचें सोडिल्लें. आतां लोकांनी शेत करपाक फुडें येवचें. उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयल्लो. कृषी सेतू जालो म्हूण शेतकार खोशी. आतां मेरेन खूब त्रास काडटाले. शेतकार उलयले. आतां हो पूल जाल्याक पयलीं म्हटल्यार शेतान आमच्या मशिनरीज पावतल्यो. एक म्हटल्यार ट्रॅक्टर पावतलो, हार्वेस्टिंग मशीन पावतलें. ह्यो सगल्यो तर मशिनरी पावल्यो न्हू जाल्यार लोकांक खूब सोंपें जातलें. लोक सामके भिताले, म्हटल्यार येवपाक सुद्दां भिताले. ताका लागून ही शेतां पेंडींग उरलेली. पूण आतां हे पळय, आतां एप्रिलान आमी ट्रॅक्टर हे करपाचे बूक करपाचो आसा आनी तो ट्रॅक्टर येवन सगळीं शेतां परत रोवपाक स्टार्ट करतले. 4 वर्सां जालीं आतां पूण मागताले ते. आतां शेतकाऱ्यांनी पावता आतां घेवपाक जावो. आतां बायले व्हरता तो कसो पडटलो. कितें जालें मरे, आमच्या पयलीं हांगा पोंदळ आसलो आनी आमकां ते पोंदळ ते सगळें हे जावन मरे आमकां ते शेतान येवपाक वाटना. कितें जालें, कॅमेरा सुद्दां येवपाक मरे हांगा येवपाक भियेंगले. पोंदळान येवपाक ते मागीर हतीन चोडपाक जाले. हांगा परत ते सगळी चिकोल पडलो, हे पडलो. आतां 4-5 वर्सां जालीं आमी ताका ती शेतां बी सोडली. मागीर ते आमी ट्रॅक्टर हाडटलो जाल्यार आमकां फेरीबोटीन हाडचें पडटालें. हांगा 65 शेतकार आहा. हांगासर एक ट्रॅक्टरकार आमचो, तो ट्रॅक्टरकार येता आसतना हांगासर बुडून बसून मेल्लो आसा. म्हणून ती मागीर आमी शेतां हांगासर येवपाक मेळना कारणान शेतां रोवपाची सोडलेली. आतां हो पूल जाल्ल्याक आमी शेतां अशी रोयतले की सगळ्यांक सांगलां की तुमी शेतां आतां रोवपाकूच जाय. फुलाचो फायदो म्हणून जेका कश्ट करतल्याक हे आहा फायदो, हिंमत करतल्याक फायदो आहा आनी ना सारकेल्याक ताका कोण हे करतलो. आतां पांयाची वाड जाली ना तेन्ना पोनेळ आसलो. पोनेळान कोण कामेऱ्या येयना. हांव कितले दीस उरताली मळटाली, एकटी कामेऱ्या येयना म्हणून 15 दीस. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोकळकार.